प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज बुधवार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा मातुवाचो 11वो विसवोर. वोड 28 ते 30 पर्यंत मॅथ्यू चॅप्टर 11 वर्सेस 28 to 30. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. सगळीं तुम्ही कोश करतात आनी ओज्याच्या बारा खाल आसात ती म्हजेशी येयात आनी हांव तुमकां समाधान करतलो. म्हजे जू तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात, कित्याक हांव दुलोब आनी लांबी काळजाचो आनी तुमच्या जिवाक समाधान मेळटलें. तर म्हजे जू घेवंक सोंपें आनी होलू म्हजे ओजे. प्रितीच्या बाबणीनो, आयज जें शिवर्तमान आमी आतांच आयकलां तातूंत जेजू आमकां एके भाशेन कशे भाशेन आमच्यान एका शांतीचें जिवीत जिवंक जाता तें आमकां तो आयच्या शिवर्तमानान सांगता. आनी तो कितें म्हणटा? तो म्हणटा 28 वडीन, सगळीं तुमी कश्ट करतात आनी ओज्याच्या भारा खाला आसात तीं म्हजेशी येयात आनी हांव तुमकां समाधान करतलो. सगळीं तुमी कश्ट करतात आनी ओज्याच्या भारा खाला आसात ती म्हजेशी येयात आनी हांव तुमकां समाधान करतलो. भाव भयणीनो, आमच्यान कशे भाशेन जेजू कडेन येवंक जाता? थोडो लोक म्हणटलो जेजू आतां स्वर्गार आसा, आमकां तो दिसना. आनी आतां समजा आमी कोणाची येत जाल्यार आमचो पाय आसत, माय आसत, आमचो गोरकार आसत, आमची बायल आसत, आमची सोयरीं आसत, आमी जेन्ना त्रासान आसा आमी घरा धांवता. आमकां जाय कोणें आमचो कुयताद केल्लो, कोणें आमकां पळोवंक, कित्याक आमी त्रासान आहा म्हणून. पूण हांगा आयज जेजू शिवर्तमान म्हणटा, सगळीं तुमी कश्ट करतात आनी ओज्याच्या भारा खाला आसात ती म्हजेशी येयात आनी हांव तुमकां समाधान करतलो. म्हणून जेन्ना जेजू ही उतरां म्हणटा, आमच्यान कशे भाशेन जेजू कडेन वचूंक जाता, कशे भाशेन तूं आमकां समाधान करतलो? भाव भयणीनो, जेजू कडेन येवपाचें म्हणजे ताच्या उतरा कडेन येवपाचें. म्हणून जो कोण देवाचें उतर आयकता, तें उतर सजमता, त्या उतराचेर नियाळ कोत्ता आनी तें उतर पाळटा, कोत्ता, आतां तांकां जेजू समाधान करता. म्हणटच भाव भयणीनो, जेन्ना आमी मनशा कडेन वेता, मनशा कडेन किंवा कसलो आदार मागपाक आमी म्हणटा म्हाका त्रास जाल्या, हें जाल्या, तें जाल्या, तो लोक कितें बरें आपली थोडीं उतरां उलयतलो, वा आमकां कितें जेवण दितलो, आमकां कितें दुडू दितलो, आमकां कसलो आदार करतलो, म्हणजे आमचे त्रास पयस जातले. पूण भाव भयणीनो, कितलो लोक जो क्रिस्तांव म्हणटा जेजू कडेन येता? आमी सदां मनशा कडेन वेता. आमी सदां मनशा कडेन वेता, म्हाका दुडू दी, म्हाका पयशे दी, म्हाका भाट दी, म्हाका तांदूळ दी, म्हाका जेवण दी, हें दी, तें दी. पूण आमी केन्नाच जेजू कडेन वचना. आमी केन्नाच आमचें पुस्तक उक्तें करिना. आमी जेजू कडेन केन्नाच आमी ताच्या उतरा प्रमाणे चलोंक आमी चिंतिना. म्हणून तो आमकां समाधान कसो करतलो म्हज्या भाव भयणीनो? आनी जेजूक आमकां समाधान करूंक जाय जाल्यार आमी ताचें उतर आयकोन, ताच्या उतरा प्रमाणे चलोन आनी ताचें उतर आमच्या काळजान रिगून घेवन तें उतर आमी पाळून आयजतान आमी सुरवात करपाक गरजेचें. म्हणून जितली आमी देवाच्या उतरान रावता आनी देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी चलता, भाव भयणीनो, जेजू आमकां शांती हाडटा, आमकां एक जैतिवंत जिवीत जिवंक दिता आनी खरेपणी आमचें समाधान करता. तर आयज भाव भयणीनो, आमी चुकल्या जाल्यार, फकत आमी ह्या संवसाराच्या वस्तूंनी आमी त्रासान पडल्या जाल्यार, आमी फकत ओज्याच्या भारा खाला आसात जाल्यार, आयज भाव भयणीनो, जेजू कडेन या, ताच्या उतरा कडेन या, ताचें उतर आमी आयकया, त्या उतराचेर आमी नियाळ करून तें उतर पाळून दुसऱ्यांक ही बरी खबर दिवचे पयलीं आमीच एक जैतिवंत जिवीत जिवंक सुरवात करुया. बाबा हें देवाचें उतर आमी खरें दुसऱ्यांक दिवंक जाय जाल्यार आमकां समाधान जाय, आमकां शांती जाय, कित्याक देवाचें उतर आमकां शांती दिता. देवाचें उतर आमकां एके भाशेन एक उमीद दिता, कित्याक देव आपल्या उतराक विस्वाशी. म्हणून जितली आमी देवाचें उतर पाळटा तें आयकून
आमकां जेजू समाधान करता आनी जेन्ना आमी एक जोयतीगून जिवीत जियेता तेन्ना आमच्या दुसऱ्यांक ही बरी खबर दिवन तांकांय समाधान करूंक मेळटा तशें आमच्यान तांकां तें देवाचें उतर दिवंक जाता. तो आयज खेरीत भाशेन आमी चुकल्या जाल्यार देवाचें बोगसणें मागून देवाच्या उतरान रिगून रावन आमी देवाचें उतर पाळूंक आयजतान आमी सुरवात करुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडटा आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातना तुमकां सगल्यांक आमच्या सर्वंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बाबाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडटां.